विषय सध्या सीएम कारण सीएमाचं स्टेटमेंट आहा सो आमी खुबश्यो काही गोष्टी ह्या संदर्भात चर्चा जाल्ली आसात म्हगेलें कितें ओपिनियन आसा तें हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्लो आहा आनी दुसरी गोष्ट बीइंग एज अ ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणटा आसा कितें आहा त्या संदर्भात आमी व्हेरीफाय करतात बाबा आनी त्या संदर्भात तेंगेलें मॅटर जें आसा तें आमच्या कमिशनाक ऑलरेडी सुरू आहा सो आनी ताजेर आमचे कडेन काय भाश्य करपाक पळय सर तुका दिसता IIT येवपाक जाय मला डेफिनेटली IIT जायच ओके IIT येवपाक जाय हें आमी आनी त्या जाग्याचेर जातली कितें म्हणटाले इतलो विरोध आसतना आतां विरोध त्या जाग्याचेर जावप ना जावप हे आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तो निर्णय घेवप आसता कळ्ळें न्ही म्हाकाय ते कांय गोश्टी हांव एज्युकेशन मिनिस्टरूय न्ही त्यो म्हाका त्यो कांय गोश्टी लागना तरी आसतना हांव ठाम आसा की IIT ही गोंयांत येवप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान वेगळे वेगळे सुद्दां सायट्स जे आसात ते ऑलरेडी पळयलेले आसात सो सरकाराचो जो विचार जो आसा तातूंत हांव सहमत आसा सर एज अ ट्रायबल मिनिस्टर तुम्ही कितें लोकांच्या प्रती तेंच्या भावना सीएमा पर्यंत पावोवपा खातीर म्हाका एकूच सांग पळया आतां ट्रायबल रिप्रेझेंटेटीव म्हणजे आसा ट्रायबलांची कितली जमीन तेतून आसा हें तुमचे कडेन तर रिकॉर्ड आहा हो विशय आहा ट्रायबल लोक म्हाका काय अजून पर्यंत खंयचो ट्रायबल येवन म्हाका मेळोना की म्हाजेर बाबा अन्याय जाल्लो आसा म्हजे कांय गोश्टी हें आसा तें म्हाका म्हजे कडेन अजून पर्यंत कोण येवना सो हाव आय कम टू नो दॅट द ट्रायबल थंय लोकांची जागा आसा किंवा ते कल्टिवेट करताले कितें आसा तें म्हाका अजून पर्यंत कांय सांगूना कोण तरी भायर तिसरो कोण उलयता म्हणून हांव ताका रिएक्ट जावन हांव तें करपाक शकना बिकॉज आय एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन रायट ट्रायबलांचोच विशय जर आसा लेट देम कम न्हू कितले कोण जमनी कसयतात कितले कोण कितें आहा मागीर आनी ऑलरेडी तांचे जर ट्रायबल कमिशन आमी कितें जर अन्याय जर जाता जाल्यार ट्रायबल कमिशन आहा लेट देम फायल कंप्लेंट्स